कोडार कंपनीत अफरातफर जाल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला। 6 थळाव्या लोकांचो सुमार 57,000 जागो कमी केला, जाल्यार ह्याच वाठारांतल्या तिगांचो जागो वाडयला। तशेंच थळाव्यांमदीं फूट घालपाचो यत्न सुरू आसा। देखून सरकारान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन ही कोडार कंपनीत समिती बरखास्त करची आनी हे विशींचो खोलायेन तपास करचो अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरिल्ली आसा। फाटींच आमी एक प्रेस घेवन प्रशांत विष्णू गांवकर आणि सुशांत विष्णू गांवकर यांच्यानी कशे पद्धतीने आमची जमनी अफरातफर केली 63/2 ते आमी तुमच्या मुखार सांगलेले। आणि सरकारान हेजेर जाता तितले बेगिनाचे बेगीन कारवाई करची, इन्व्हेस्टिगेशन बसयचे अशी सरकारा कडेन आमी मागणी केली। पूण खंयच अशें जाता आसतना आमकां दिश्टी पडना आणि ताका लागून सरकारा कडेन आमी परत एकदा मागणी करपाक लागून आणि आमी तेन्ना अशें म्हटलेलें की आनी खुबशे पुरावे आसात की तेणे फक्त 14,000 न्हू तर आनी खुबशे जमनीचे अफरातफर हांगा जाल्ली आसा। तितून आमची कष्टकरी जे आमचे लोक आसात, एसटी जे बांधव आसा त्यांची जमीन हांगासर कमी जाल्ली आसा। तितून आमचे गुलाबी बाबुराव गावडे जे आसा हेजी 20,000 स्क्वेअर मीटर कमी जाल्ली आसा। तशेंच गोकुळदास दाखू गावडे जो आसा हेजी 10,000 आणि शंकर मुर्तू सालेलकर हेजी 9,000 आणि आमचे गोदू तोलियो गांवकर जे आसा हेजी 6,500 स्क्वेअर मीटर कमी जाल्ली आसा। त्याच प्रमाणे आमचो गोविंद मुकुंद सतरकर आसा हेजी 6,500 स्क्वेअर मीटर कमी जाल्ली आसा। अशा प्रमाणे खुबशी जमीन तेंच्यांनी आमची कष्टकरी लोकांची कमी केल्ली आसा। आणि तितून आणि एक 2-3 प्लॉट आसा, तितून बाबय अनंत गावडे आसा तेजी एरिया खातीर आसा पूण तेच्या प्लॉटाचेर तेजें नांव घातलेलें ना। त्याच प्रमाणे उत्तम अनंत गावडे आसा तेजी बीन सेम आसा, तेजे 12,000 स्क्वेअर मीटर जमीन आसा। तितून तेजे प्लॉट आसा बट थंय एरिया आणि तेजें नांवूय मेन्शन केल्लें ना। तितून मागीर शंकर सालेलकर आसा तेजो एक प्लॉटाचेर तशें सेम आसा। अशा पद्दतीन जवळ जवळ 57,000 स्क्वेअर मीटर सुमार जमीन जी आसा ती आमची हांगासर तेणे कमी केल्ली आसा। पूण हितून आणि एक मजेशीर जी गोष्ट आसा, हितून एक गजानन अनंत गावडे म्हणून जो आसा हेजी 8,000 स्क्वेअर मीटर जमीन केल्ली आसा। म्हणजे ती 5,000 स्क्वेअर मीटर जमीन फक्त एकट्याच आमची एसटी मनशाची तेणी वाडयल्ली आसा। अशें एकंदरीत जर आमी पळयत जाल्यार 2 जाण सुशांत विष्णू गांवकर, प्रशांत विष्णू गांवकर आणि तिसरो म्हणजे गजानन अनंत गावडे अशे 3 जाणांची एरिया फक्त हांगा आमकां वाडलेली दिसता आणि बाकीच्याची सगळ्यांची जमीन हांगा कमी जाल्ली दिसता। तर हेजेर खंय ना खंय तरी इन्व्हेस्टिगेशन जावचें अशी आमची मागणी आशिल्ली आणि ती मागणीचेर आमी कायम आसा अजूनय। कोमलदाद आसा पळय न्हू कोडार गांवची, हे कोमलदादचे मेंबर आसा हे प्रशांत विष्णू गांवकर, सुशांत विष्णू गांवकर आणि तेजे पयलीं विष्णू भोमी गांवकर। हे 1989 टील आयज पर्यंत जर डेट तुम्ही पळयत जाल्यार तेच आसता तेच। म्हणजे 3 वर्सां प्रशांत आसा जाल्यार फुडलीं 3 वर्सां सुशांत, मागीर तेजे फुडलीं वर्सां विष्णू किंवा तेजो काका जो दिलीप फोंडूगांवकर आसा, हे 3 ते 4 जाणां भितरूच हे जाता। तेन्ना आमची सरकारा कडेन, सीएमा कडेन आणि गव्हर्नरा कडेन एक मागणी आसा की सगळ्यात पयलीं ही कमिटीची आसा ही कमिटी बरखास्त करची। कारण हे कमिटी जो पर्यंत हे आसा तो पर्यंत अशेंच चलतले आणि ते खरें कितें आसा ते भायर काडपाक कशेंच दिवपाचें ना। आणि त्यांची दुसरी आणि एक स्ट्रॅटजी आसा ती म्हणजे ते कितें करतात, जो कोण तेंचे विरुद्ध उलयता त्यांची ते कंप्लेंट करता डायरेक्ट, आणि ते कंप्लेंट करता ते स्वतः कंप्लेंट केन्नाच करिना, ते कोमलदाद अंडर कोमलदाद करता, कोमलदाद ऑफ कोडार म्हणून। हेजे तांकां फायदो कितें जाता तर एडवोकेट जो आसा हो कोमलदाद दिता। सो आता सुद्धा आमी जे आता हांगासर लोक आसा, हांगा उपस्थित आसा पळय न्हू, आयज ना फाल्यां अशें जावपाक शकता की आमचे भितर कोणाचेरूय तो कंप्लेंट दिवपाक शकता कोमलदाद ऑफ कोडाराच्यान। पूण तेजे पयलीं आमी सरकारा कडेन मागता की कमिटी जी आसा ही बरखास्त करची, तेजेर इन्क्वायरी करची आणि परत जर सरकाराक दिसता की ही कमिटी सारकी आसा म्हणून जाल्यार परत दवरची, आमची काय ना। पूण इन्क्वायरी एटलिस्ट इन्क्वायरी करून पळयचें सत्याची बाजू खंयचे कडेन आसा ही सरकारान पळोवपाची आयज गरज आसा अशें आमकां तरी दिसता।